माननीय दिगंबर कामत जवळजवळ 27 वर्सां आमदार आसा आनी इतलेंच न्हय तर तो मुख्यमंत्री आशिल्लो. सो ताजे सहकार्य माननीय मुख्यमंत्र्याक मेळ्ळें. त्या नंतर आमचे जे स्पीकर आसा ते ST समाजांतल्यान झगडून वयर सरिल्ले मनीस आसा. दुसरे फावट ते मंत्री जाल्या आनी म्हाका दिसता योग्य निर्णय माननीय मुख्यमंत्र्यान घेवन तांकां योग्य स्थान दिले बद्दल तांच्या लोकांचें अभिनंदन करता. माननीय मुख्यमंत्र्याचें अभिनंदन करता आनी बरें काम आमी मुखार व्हरचें अशें करता. देव बरें करूं. तांकां शुभेच्छा दिता. तवडकर जे श्रमधाम योजना राबयतले तांचो ताका फायदो जालो अशें तुमकां दिसता? कितेंय दखल घेतली ताच्या कार्याची? म्हज्या म्हायती प्रमाणे खूब मंत्री आनी आमदार हे काम पयलीं बसून करता आनी घर बांदप ताका आसरो दिवप हें खूब म्हत्वाचें आसा. गरीब मनीस जो आसता तो 4 भिंती उबे करपा खातीर धडपडटा आनी ह्यो 4 भिंती ताका जो कोण उबो करून दिता ताच्या फाटल्यान तो सदांच मन पसून ताचे बरोबर आसता. कारण न्हिदल्या नंतर ताका वयलें छप्पर दिसता आनी त्या हातूंतल्यान ताका खूब म्हत्व आसा. माननीय आमचे पयलींचे सभापती बाब रमेश तळवटकराक हे संबंद गोंयभर तालुक्याना प्रत्येक आमदार आपल्या कॉन्स्टिट्युएन्सी परतो मर्यादीत आशिल्लो, पूण ताणें तें गोंयभर चालू केल्लें ताचें अभिनंदन करप हें नक्कीच व्हडपण आसा अशें म्हाका दिसता. आनी त्या खातीर ताची देख संबंद भारतीय जनता पक्षाचे जे लिडर आसा तांणी नक्कीच घेतले आसतले. त्या बद्दल दुबाव